कोलवा ई सिगरेट पियेतल्या भुरग्यांक स्कुलांतल्यान सस्पेंड केले उपरांत सेरावली आनी कोलवाच्या लोकांनी ई सिगरेटींच्या धंद्या आड कोलवा पुलीस स्टेशनार कागाळ केल्ली. पुलिसांक ह्या धंद्याची लिंक सेरावले बेकायदेशीर स्क्रॅपयार्डान काम करपी एका कामगारा कडेन आशिल्ली सापडली. प्रकरणात पुलिसांनी सध्या 12 जाणांक ताब्यांत घेतला. We received information from the locals. Some of the local of the Colva in my jurisdiction area in Seraulim, भुरग्यांक e-cigarette दितात. The information given by them, we verified that spot where it is exactly and we proceeded the spot. थंयसर गेल्या उपरांत we found that some illegal scrapyard. They were operating. थंयसर 12-13 जाण लोक आशिल्ले तांकां. We brought them to the police stations. We तेंचे डिटेल्स आमी घेतले, तेंचे नांव, तेंचे गांव, तेंचे एड्रेसीस, ते खंयसून येयल्या, तेंचो ते कितें ऑपरेशन थंयसर करतात, तेंचे पर्पज कितें थंयसून येयले, ऑल दे आर मायग्रंट्स. सगळ्या जाणांक आमी कस्टडी घेतलेली आसा. इन्फॉर्मेशन आशिल्लें वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम दॅट स्क्रॅप यार्ड, that person is giving the e-cigarette to the people of the Colva. So accordingly आमी तेजे इन्फॉर्मेशना प्रमाणे ती एंटायर प्लेस आसा पळय ती आमी रेड केल्ली आसा. आमी तेणें ई-सिगरेट ताका आयडेंटिफाय केल्लो आसा आमच्या भुरग्यांनी, लोकल लोकांनी, आनी ती सिगरेट तेणें ई-सिगरेट खंयच्यान हाडल्या, कोणें दिल्या, खंयच्यान सिक्युरिटी केल्या आनी सप्लाय कोण करता तेजें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. तेंचो दे वेर फ्रेंड्स, दे नोज ईच अदर, तेंचे एकामेका कडेन कॉन्टॅक्ट्स आसा तेंचे कडेन. सम ऑफ दे आर युजींग द फोन, सम ऑफ दे आर नॉट युजींग द फोन्स, बट ऑल दे आर फ्रॉम कोलवा आनी सेरावली. इट्स अ व्हेरी क्लोज नियर बाय एरिया. सो त्या फ्रेंडशिपान तेंगेलें दिला म्हणूंक शकता. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे.